मॅडमीचे थँक्स म्हणटा. आमच्या पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे आमच्या अंगणवाडीचे जितके रिपेर काम आसा ते मॅडमीचे गायडन्स आनी मॅडमीचे ताजेर लक्ष आसता म्हणून आमचे खुबशा अंगणवाडीचें काम खूब बेगीन जाल्लें आसा. मॅडम कंटिन्युअस फॉलोअप घेता, जावं आमचे कडेन आसूं जावं PWD कडेन आसूं. सो आमचे खुबशे जितकी अंगणवाडीचे रिपेर एंड रिनोवेशन्स आसा, न्यू कन्स्ट्रक्शन सुद्दां आशिल्ली. लास्ट टायम मॅडमीन इनॉग्रेट केल्ली आसा, रावण केली आमची अंगणवाडी. तशीच ठाण्यान सुद्दां जितके कितें रिनोवेशन्स आशिल्ले करून तुम्ही जाणा की जशें सरपंचान सांगलें त्या प्रमाणे आमचे फावंडेशन स्टोन जाल्लो रिपेराचो आनी रोखडेंच आमचें हें काम जालां आनी इतकें सुंदर अशें हें काम जाल्लें आसा. आनी अश्योच आमच्यो खूब सगळ्योच अंगणवाडी घेतलेल्यो आसा आनी सगळ्यो अंगणवाडी आमच्यो रिपेर जातल्यो. जितल्यो आमच्यो ओन प्रिमायसीस आसा त्यो अश्योच सुंदर जावपाच्यो आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की हे अंगणवाडी जी तुमच्या गांवांत आसता ती तुमची, आमच्या परस, आमच्या डिपार्टमेंटा परस ती तुमची प्रॉपर्टी आनी ही बिल्डिंग्स तुमची. ह्या अंगणवाडी जी गांवांत तुमच्या प्रत्येक गांवांत आसा, प्री प्रायमरी स्कूल गांवांत नासता, पूण अंगणवाडी कश्यो आसा वाड्यार आसता. सो तुमकां इतकी लागीं इतके बरे सेंटर्स आसा, तांची मॅक्झिमम एडवांटेज घेया. जाता तुमच्या भुरग्यांक हांगाच धाडा. आतां पळया तुमी प्री प्रायमरी आसा, अंगणवाडी आसा, मागीर अंगणवाडी तुमी घालना, प्री प्रायमरीन घालता. पूण मागीर कितें जाता, प्री प्रायमरीन फक्त एज्युकेशन हो कंपोनंट जाता, पूण अंगणवाडीन फूल हॉलिस्टीक डेवलपमेंट भुरग्याचें जाता. भुरग्यांक हांगा आमी थ्रू प्ले वे मेथडान शिकयता. तुमी म्हणटली की हांगा भुरग्यांक एग्जामी ना आनी कितें ना, पूण हांगा हो पॅटर्न नीच प्ले वे शिकयपाचो मेथड एंड नॉट जस्ट एज्युकेशन. तांचें न्यूट्रिशन आमी टेक केअर करता. इम्युनायझेशन कंपोनंट आसता तांचो, तांकां न्यूट्रिशन आनी हेल्थ एज्युकेशन मिटिंग्स जाता. आनी एक अंगणवाडी म्हटल्यार कितक्यो स्किमी पावता ते तुमकां पळया. PMMY 6,000 मेळटा, ममता स्किमा 2 गर्ल चायल्डांक 10,000 मेळटा, मागीर लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, गृह आधार स्कीम आसा. ह्यो असल्यो स्किमी अंगणवाडी थ्रूच जाता. फाल्यां भुरगीं कमी जाली, अंगणवाडीचो एक ॲप आसा पोषण ट्रॅकर म्हणून, डायरेक्ट दिल्ली पर्यंत तो कावंट वता. भुरगीं कमी जाली, फाल्यां अंगणवाडी बंद जाता. सो तुमी तें जावपा दिनाका. अंगणवाडी तुमची, प्लीज सांबाळा. अश्योच बऱ्यो करतली. ह्यान अंडर प्रोसेस आसा मॅडमीच्या गायडन्सान. ह्यान फुडें आमच्यो अंगणवाडी अश्योच जातल्यो. प्लीज आमकां सपोर्ट करा अंगणवाडी. स्टोन पायाभरणी केल्ली अंगणवाडी आज आमी तुमच्या आशिर्वादान उद्घाटन करपाक पावले. आनी सुंदरशी अंगणवाडी तुमच्या चरावण्या गांवांत हे आमच्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर आसा की भुरगीं तांच्या वाड्यार हांगा शिकची आनी आवयो थंय लागचे लागीं आपल्या भुरग्यांक सुशेगाद आपल्या अंगणवाडी हेल्पर आनी टिचराचे तांचे कडेन दवरून ती सुशेगाद आपलें काम करपाक शकता. आनी अंगणवाडीन आतां आमचे CDPOन सांगलां अंगणवाडीचें इम्पॉर्टन्स कितें तें. सो प्रत्येक म्हाका दिसता हांगा आवय जी आसा आनी स्पेशली आवय मोर दॅन बापूय तिणें समजुपाक जाय. जेन्ना आवय समजता तेन्ना तिका एक कॉन्फिडन्स येता की हय आपलो भुरगो आपूण ह्या अंगणवाडीन शिकोवपाक घालतलो. कित्याक आतां खुबशीं प्री प्रायमरी स्कुलां आयल्या आनी कितें प्रायवेट भुरग्यां खातीर स्कुलां आयल्या, सगळीं फॅन्सी स्कुलां आयल्या. पण गांवांनी पयलीं म्हणटा ती ही सगळीं, शहरांनी ही सगळीं ल्हान भुरग्यां खातीर आयल्या. पण आमच्या गांवांनी पयलीं पसून ही ल्हान भुरग्यांची स्कुलां म्हणटा ती ताका अंगणवाडीच म्हणटात आमी. आनी ती आमी कायम टिकून दवरपाक जाय. आनी ही अंगणवाडी जे सुंदरशे इनॉग्रेशनाक आज आमचे हांगा ZP निलेश आसा, तुमचे स्थानीक पंच आनी तुमचे सरपंच विनायक आसा, हांगा आमची CDPO आसा आनी आमचे इंजिनियर आसा चंदन, आमच्या तांड्या पंचायतीचे, आनी हांगा आमची अंगणवाडी हेल्पर आसा, टिचर्स आसा, म्हणजे सगळे ग्रामस्थ आसा. हो सायबाचो फेवरेट गांव चरावणे. सो सगळ्यांक खबर आसा, आमचे जे ज्येश्ठ हांगा जे नागरीक आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसा हो वन ऑफ सायबाचो फेवरेट गांव. एक चरावणे प्राजक्ताक खबर आसा ही गोश्ट. चरावणे, जरमे, अशे 2-4 गांव आसा जे सायबाचे सामके फेवरेट आनी तातूंत तो हो गांव. सो जे कितें कामां हांगा आमकां करपाक जाय ती बारीकले बारीक आसुनी ते व्हडल्यांतले व्हडलें सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट आसुनी तो म्हणटा तो तुमचो चरावणेचो डॅम ते आसुनी सगळें हळू करून एक करून पूर्ण करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. अंगणवाडीच्यान आतां आमी सुरू केल्या. फाटल्या दिसांनी आमी थोड्या कामा खातीर हांगा पांयाभरणी भरली. रिटेनिंग वॉल जावनी आनी कितें जावनी. तुमचे मठाचें काम कालच हांवें रोहनाक सांगिल्लें आसा की तुका फोन कर, तुजी कितें NOC कितें जाय तें सगळें पेपर वर्क दी आनी हांव अंडर बजेट फंड्स हांव तें करून दितलें. आनी दुसरें तुमची
देवूळ ऑलरेडी ट्युरिजमाचे थ्रू ऑलमोस्ट पास जाल्ले आसा ते फक्त लास्ट फेजीचेर पावला तर बेगींतल्या बेगीन आमी नाल्ल फोडपाक परत येता तुज्या गांवांत सो ते ब्युटिफिकेशन जातलें तुमच्या देवळाचें तुमी ट्युरिजम आनी बाकीची जी कितें कामां आसा मोस्ट इम्पॉर्टंट आज सांगपाचें म्हणटा ती ही सुंदरशी आंगणवाडी आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक तांकां बांदून दिल्ली आसा आनी आवयां खातीरय बांदून दिल्ली आसा की आवयांक एक कॉन्फिडन्स येवचें की आमच्या गांवांत जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा खंयच्या स्कुलान आमी आमच्या भुरग्यांक धाडटा ती पयलीं आंगणवाडी आसूं दी की प्रायमरी स्कूल आसूं दी की मागीर हायस्कूल आसूं दी आमी आमचो गांव सोडून भुरग्यांक भायर धाडया नाका हायस्कूल पर्यंत आमचे प्रत्येकाच्या गांवांत हायस्कुलां आसा प्रायमरी स्कुलां आसा आंगणवाडी आसा एटलिस्ट टील हायस्कूल पर्यंत आमच्या गांवांनी आपल्या भुरग्यांक शिकयात आनी ताज्या नंतर ती मागीर वाळपय वतली भुमिकेन वतली चाकळे वतली बिचोली वतली फुडें काय पणजे वतली तें तुमचेर आसा पण हायस्कूल पर्यंत तुमच्या गांवांनी तुमच्या पंचायतींनी भुरग्यांक शिकयात की नाजाल्यार ही तर आंगणवाडी आतां आमी लाखांनी रुपया खर्च करून ही बरी केल्ली आसा कित्या खातीर ही सगळी साधन सुविधा तुमच्या दारान पावची म्हणून म्हळ्यार तुमकां तुमचें घर सोडून खंयच पयस वचपाची गरज ना तुमकां बस लागना कांय ना तुमच्या वाड्यार ही आंगणवाडी आनी बरे पैकी हांगा डेव्हलपमेंट केला अशें ना की सगळे खंय तरी एक खंडरान व्हरून भुरग्यांक बसयला ना जे कितें टॉयलेट फेसिलिटी जाय किचन फेसिलिटी जाय सगळे आनी हे सगळे WCD डिपार्टमेंट थ्रू तुमकां मेळटा आतां CDPOन सगळ्यो स्किमी सांगल्यो तुमकां आनी ह्यो सगळ्यो स्किमी तांच्या डिपार्टमेंट थ्रू मेळटा आमच्या गृह आदाराचे आसूं दी लाडली लक्ष्मी आसूं दी की कितें ती ममता स्कीम आमच्या महिलां खातीर आसूं दी आपल्या भुरग्यां खातीर जे पोशण मेळटा आमकां आवया खातीर पोशण मेळटा हे सगळे थ्रू CDPO आनी थ्रू आमचे आंगणवाडी हेल्पर एंड टीचर आपल्या प्रत्येक ल्हान भुरग्यांक आनी आवयांक मेळटा सो तुमी मातशें लक्षांत दवरात तुमचे गांवांतली आंगणवाडीची स्ट्रेंथ कमी जावपाक दिनाका उलटें हांव मागता की फुडल्या वर्सा अशें आसपाक जाय की टीचर आमकां सांगता की भाभी आमची स्ट्रेंथ वाडली ह्या फावटी आमची कितली 10-15 भुरगीं आशिल्लीं फुडल्या वर्सा 25 भुरगीं जालीं म्हणून हें अशें मागता की प्रत्येकान आपली भुरगीं आंगणवाडीन घालची आनी ती सगळे पळय स्किमी आसा आंगणवाडीच्यो आनी WCD डिपार्टमेंटाच्यो त्यो सगळ्यो तुमी घेयात ताजो बेनिफीट तुमकां मेळुनी म्हणून हांव मागता